सर आता आयले ते भाईले हांगा आमकां दादागिरी करता रिपोर्टर घेवन आम्ही आल्या निवडून मरे आम्ही हे पाय पाहिले ते कोण रे भायले म्हणे सांग कित्याक बाहेर सरा बॉडीगार्ड कित्याक पंच बॉडीगार्डाची गरज ना आमकां मुलं कित्याक ते आमच्या वांगडा निवडून आम्ही भायले कोणी सांगा कित्याक भायले म्हणे सुधीर ताका हातीक घेवन ना आमच्या बाउन्सर कित्याक काडले गावात बाउन्सर कित्याक काडले बाउन्सर कित्याक काडले बाउन्सर कित्याक काडले बाउन्सर बाउन्सर कित्याक काडले बाउन्सर परत बाउन्सर परत कित्याक काडले कित्याक बाउन्सर घेवन येयले आता एक्झॅक्टली कितें जालें बाउन्सर कित्याक काडले त्यांच्या हांगा हिम्मत ना न्हू हाडले बाउन्सर तांकां पंच ते खंय तरी आसले 2-3 दीस हय लिपले खत्री लिपलेले तांकां बाउन्सरा सोबत एकटो लिपोन रावप कित्याक बरोबर हा ही लोकशाहीन जागप सारकें माझें येस करेक्ट थँक्यू सरपंचाचेर अविश्वास ठराव हाडलो कारण कित्याक अविश्वास म्हणजे आमकां आमदाराक पयलीं हे केले न्हू आमदारान आमकां हे सांगले न्हू तेका लागून आमदारान प्रेशर हाडलो तुमचेर म्हणजे आमदारान आमकां सांगले न्हू हय आतां म्हाका सांग आमदारान तुमकां निवडून हाडलेली काय लोकांनी हाडलेली लोकांनी हाडलेली मागीर अविश्वास कित्याक हाडल्यात तुमी आमदारान सांगलो म्हणून अविश्वास हाडल्यात आणि खंय नासली तुमी अविश्वास हाडल्या उपरांत घरा बी नासली काय खंय गेल्ल्यात आउट ऑफ फिरोंक गेल्ल्यात ठराव कारण कितें आसता अविश्वास ठराव म्हटलें पळय आतां तेंच कितें हेवे दावे आतां आमकां खबर ना एमएलएच्या तेचे भितर कितें आसा आमकां खबर ना आतां पयलीं आमी जेन्ना पंचायत फॉर्म केल्ली तेन्ना आमी एमएलए केल्ली थंय गेले आमी आनी एमएलए कडेन बसून एक्चुली हांव अनअपोज येयल्लो हांवें फर्स्ट टायम मागलेलें की म्हाका एक फर्स्ट टायम दिवपाचो म्हणून बाई सरपंच पद दिवपाचें पूण मागीर आमी भाई म्हणपाक लागलो तुमचें कितें तुमी भायर वचून तूं उलया मागीर आमचें उलोवणें जालें मागीर भाई म्हणपाक लागलो आमी एमएलए वांगडा रावया मागीर तुळशीर भाई म्हणपाक लागलो एमएलए वांगडा रावया कित्याक आमची कामां फुडें बरी जावपाक जाय सो आमकां एमएलए वांगडाच रावंक जाय म्हणून आमी एमएलए वांगडा तेन्ना रावले हांव आनी म्हटलें आसूं कितें आमी आमचे सुद्दां म्हटलें आमी पयलींच्यानूच बीजेपीचे कार्यकर्ते बीजेपीचेच मेंबर पूण धाकटो हेजेच आसतनाच्यान हांव बीजेपी पळयता म्हटलें म्हाज्या दारारूच अटल बिहारी वाजपेयी हेचो फोटो पळयता हांव सो हेच्या खातीर आमी बीजेपी जाल्लेले सो आमी एमएलएकूय सोडूंक ना खबर वचूंक ना अशें आमचें जालें सो त्या टायमार हांव एमएलएच्या उतरार रावलें आमी थंयसर आनी आयजूय तेंच जालें न्हू की अशें एमएलएन आमकां सांगलें की अशें आसा
सो तुम्ही जावा आपल्या वांगडा. तेन्ना आमी जेन्ना तुषार सरपंच केल्लो आमी तेन्ना हांव तेंच्या वांगडा आसलेलो आनी तसोच रावल्लो न्हू. ताका सरपंच आमी निवडून दिल्लो. आतां हे फावटी अशें जालें सो आमकां तेच्या उतरार रावचें पडलें. कितें आमी एम एल ए कडल्यान कितें कामां जावपाक जाय आमचें कितें आसता आमच्या एम एल ए कडल्यान जावपाक जाय आसता. सो आमी एम एल एच्या हितून रावलेच कित्याक तो BJPचोच एम एल ए आसा. सो आमकां तेच्या वांगडा रावचेंच पडलें न्हू पळय. आनी आमचें अशें व्हडलें अशें कांय ना. आता भाई म्हाका सांग, हो तुमचो गांव स्वतंत्र सैनिकांचो गांव, तेणें लोकांनी त्याग केला सगळो आणि हो स्वतंत्र केला. तेचे खातीर कालूय तुमी जो मुक्ती दिन जाला थंय उपस्थित ना, तो वेगळो भाग. पूण ह्या गांवान एक पंचाक घेवन येताना बाउन्सर येता, हे कशें दिसता तुमकां लोकल ह्या एक्चुअली भाई कितें आहा तो पुलीस प्रोटेक्शन मागलेलें म्हणून आयज CM ना म्हणून त्या खातीर ते कित्याक तेका मारीत आमकां मारीत म्हणून ते तेंच्यांनी ते बाउन्सर धाडले. नाजाल्यार तांकां बाउन्सर धरपाची गरज नासलेली. कोण मारतले आसले? कोण मारतले आसले? गांवचे लोक असतात. ना ना गांवचे आणि एक प्रश्न, आमदार आणि आमचं कितें ते सगळे व्हडले मनीस. आमी खंय तरी वाडी म्हणून आमचे खंय तरी हात ते MLA म्हणून वचूंक शकता. आमी खंय तरी CM म्हणून आमच्या सारके तरी मनीस वचूंक शकता ना सर्वसामान्य. कृषिदास भाई वचूंक शकता, प्रवीण आयल्ले भाई वचूंक शकता. सो तेंचे खंय तरी हात वयर मेळत आसता. आमचे हात तितले ना भाई की आमी खंय तरी CM मेरेन वचून कितें करतले अशें आमचें ना न्हू. Yes. त्या खातीर Thank you. आमी आमच्या भायल्या रावचें पडलें. आमचें आनी तुषार भाई बद्दल आमचें दुमत कांय ना. आमचें त्याच्या बद्दल अशें हें कांय ना. थँक्यू. आमी सांगलें